बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागे सर्या, आमचे ताळे ये कर्या, मरे कोगोळसिया. ओढता हितलानी सोत्या, फुला एकठांय कर्या, तांचो एक मुकुट गुंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागे सर्या, आमचे ताळे ये कर्या, मोरे कोगोळसिया. फाल्यां भितर बावतली, हे शेवंती आबोली, फुला तर कै मेळतली, मरेक फावो जाली. वोडदा हितलानी सोत्या, फुला एकठांय कर्या, तांचो एक मुकुट गुंत्या, आनी मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेल्या, सकळ लागी सर्या, आमचे ताळे ये कर्या, मोरे कोगोळसिया. मोगाच्यानो, तुमकां सोमेस्तांक ह्या बागी नोवेनाच्या दिसाक हार्दिक स्वागत मागता. मोरयमायेच्या जल्माच्या दबाजीक परबेक तयाराय जावन 9 दिसाच्या ह्या भक्ती कार्यांक आमी व्हडा संख्यान हांगासर भक्तीन एक जाल्या. आज मोरयमायेच्या पयल्या दिसाच्या नोवेनाक आमी हांगासर एक जाल्या आनी ह्या दिसा आमच्या नियाळाक आसतलो जेजून शिकयले 8 बागी पैकी पयले बागी जावन आसा. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज्य तांचे. इंग्लिशा सांगचे जाल्यार ब्लेस्ड आर द पोअर इन स्पिरीट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. दायकर सांगतात की ब्लेस्ड आर द पोअर इन स्पिरीट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. कोंकणींत आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज्य तांचे. मोगाच्यानो वा भुरग्यानो, जेजून सांगले आसा दुर्बळी सर्गींच्या राज्याक योग्य म्हणून जेजून पयल्या बागेन सांगले आसा. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात म्हणले तक्षण आमी कोंकणीन तर्जुमे पळयले तक्षण आमी दुर्बळकाय चिंता आसतना आमकां बरें खावंक आमकां मेळना जाल्यार, आमकां रावूंक घर ना जाल्यार, आमकां जाय आसले सवलत आमकां नातले वेळार आमी दुर्बळी म्हूण आमी चिंता. पूण तिणें सांगल्या प्रमाणे जेजून आमकां ह्या 8 बागी पैकी पयल्या बागी शिकोवचें जावन आसा आमच्या काळजाचे दुर्बळकाये विशयांत. भुरग्यानो, आयच्या दिसा आमी ह्या दुर्बळकाये विशयान थोडो वेळ नियाळ करून प्रयत्न करया. दुर्बळकाय म्हळ्यार थोडे पोटे आमी चिंतचे आसा आमचे डॅडी मम्मी आमकां कितले उपाद्र दितात, आमकां ताणें कितले इंस्ट्रक्शन्स दितात, आमकां एक आमच्या स्वतंत्रतायेन आमकां जिवंक सोडनात. टिचरां आमकां कितले होमवर्क दितात आनी ह्या होमवर्क दरम्यान आमकां फ्री टायम मेळना, आमकां खेळूंक टायम ना म्हणले तसले चिंतप आमचें जावन आसा. अशें चिंतल्या वेळार आमी थोडे फावटी आमच्याच कुशे प्रमाणे जिवंक शकता. त्या देखून आज जेजू आमकां शिकयता आमी कालती जावंक जाय आनी दुर्बळकायेचें जीवन जिवंक आसा. आमी कालती जाल्ले वरवीं आमी दुर्बळकायेचें जीवन जिवंक शकतल्या. तशें म्हळ्यार कितें? जे केन्ना आमी कालती जाता आमी डॅडा मम्मीन सांगले बरी आमी आमचें जीवन डॅडा मम्मीन सांगल्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कारण जाता. अशेंच इल्ले व्हडा रितीन पळोवचें जाल्यार जे केन्ना आमी कालती जावन जियेता तशें आमी देवाच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक शकतल्या. हेंच जावन आसा मोरयमायेन आपणाच्या जिवनांत केल्लें. मोरयमाय आपूण जिवंत आसतना केदींच म्हणूंक ना हांवें जेजूक वा सर्ग आनी संवसार रचयल्ल्या देवाक हांवें जल्म दिलो म्हणलें
ते अहमभाव केदेंच तिणें आपणा सांगूंक ना. त्या देखून आपूण ह्या संवसारान कितले दीस जियेली की तितले दीस तिणें आपूण दुर्बळी जावन आसा, देवाच्या कुशे प्रमाणे हांवें जियोंक आसा म्हणलें तें सत आपणाच्या जिवितांत तेणें जागोवन दवरलें. त्या देखून ती कालतीपणान जियेली. आज तिका आमी व्हडा रितीन तिच्या जल्माक आमी तयाराय करता आसतना हेंच दुर्बळकायेची जिणी जियोंक, कालतीपणान मरियमायेचे देग घेवंक जायची कृपा ह्या नव्यानाच्या वेळार आमी मागून घेवया. आमा पासत विनाती कर मोती सायबिणी, क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावो जावचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळी मोती सायबिणी, तुजी देग घेवन आमची कश्ट नश्टांनी पिडे शेडे वेळी बावार्थान दंडळनाशे बगार शांती समाधानान जियोंक देवाची खुशी आमचे पातयेणेन पळोवंक तुजी प्रेरण आमकां लाभय. आमची वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचे पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जियोवन आनी आमची कुटुंबां बावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडार जावन रुपांतर करूंक तुजी ससाय लाभय. ही आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी मोती सायबिणीचे जल्माक तयाराय जावन 9 दिसाचे नव्यान आराम करचे संदर्भी आमची कुटुंबां तिच्या मरिफात देवाक आमी समर्पण दिवया. आमचे जबाब जावन आसा, मोती सायबिणी द्वारी आयक आमचे प्रार्थना येसोम्या. मोती सायबिणी भोव मोगाळ बापा, पवित्र सभा सोलोवन वरच्या पापा साहेबाक, बिस्पाक, याजकांक आनी धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांची जबाबदारी एकीपणान तयार करूंक क्रिस्ती मोलां पवित्र सभेंत सदां रुता करूंक जायची कृपा तांकां लाभय म्हण मागता हांव. मोती सायबिणी द्वारी आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. मोती सायबिणीच्या नव्यानाक फुलां अर्पूंच्या सर्व भुरग्यांनी प्रायेन वाडून येता आसतना त्याच फुलां बरी शगुणांनी फुलोवंक तांकां कृपा देण्यानी भर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव. मोती सायबिणी द्वारी आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. क्रिस्ती शिक्षण जोडच्या सर्व भुरग्यांक शिकपांत जैत आमच्या युवा जणांक बरो फुडार, परगांवांत आसलेल्यांक तांच्या वावराक तृप्ती आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता हांव. मोती सायबिणी द्वारी आयक आमचें प्रार्थना येसोम्या. समाजाच्या बरेपणाक आनी लोकांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी पासत वावुरच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांक आनी तांकां दिल्लें जबाबदारी निस्वार्थपणी पाळण एक आदर्श समाज रुपीत करूंक जायची कृपा तूं तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. आतां आमचे सर्व गरजो मोरे मायेच्या पांयां तळाक आमी समर्पण दिवया. सांगाता म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. प्रार्थुया. मोती सायबिणी सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन वेंचून काडली आनी सबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं आमच्या कुटुंबांत तुवें संतोश हाडलाय. तुजे जिणेन सडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावच्याक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याचे चरण दासी म्हूण प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाचे कुशेक तुज्या जिणी तुवें समर्पून दिली. त्यागान आनी कश्टाची जिणी तुजी आमकां प्रेरण दिवंक सकूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मोरिये हो गोळसिया मोरिये हो गोळसिया हो गोळसिया मरिये तुंगे फूल परमळे बोसबे परसळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो
गोळसिया मरिये सर्गेंच्या देसासो आवरूर तूं गनासो दिस्तुका मान देता सन्माये वर्णिता मरिये ओ गोळसिया पाप साहेबाचे हृदयापासून आम्ही सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळड्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरयले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवान मरिये देवाचे माय आम्हा पपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां भगवान कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.